येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स। सरकारान हालींच शिरगांव जात्रा राज्य पावंड्यावयलो उत्सव म्हण जाहीर केल्यान महाजनांनी निर्णयाचो केलो खर विरोध। सरकारान समिती वांगड्यांचो सल्लो घेवंक नाशिल्ल्यान उक्तायली खंत। आयतारा पुराय गोंयांत रामनमीची पातळी उमेद। देवळांनी व्हडा उमेदीन रामनमीची केली विधी। उष्णतायेक लागून राज्यात 9 एप्रिल मेरेन वाडयला येल्लो अलर्ट। हवामान खात्यान लोकांक दिला सादुरतायेचो सल्लो। आनी आतां ह्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। सरकारान हालींच शिरगांव जात्रा राज्य पावंड्यावयलो उत्सव म्हण जाहीर केल्ल्यान थळाव्यान लयराई देवस्थान समितीच्या वांगडी फुरियोस आसात। हो निर्णय घेवचे पयलीं सरकारान समिती वांगड्यांचो सल्लो घेवंक नाशिल्ल्याचो तांच्यांनी दावो केला। शिरगांवची फामाद जात्रा, जाका लयराईची जात्रा अशेंय म्हणटात, हो एक म्हत्वाचो उत्सव। गोंय तशेंच गोंया भायले भाविकांचो व्हडा संख्येन ह्या जात्रेक लोट पळोवपाक मेळटा। अंदू 2 मे दिसा शिरगांव जात्रा जावपाची आसा। शिरगांवच्या जात्रेक राज्य पावंड्यावयलो उत्सव म्हूण सरकारान जाहीर केल्ल्यान बसके वेळार महाजनांनी खर विरोध केलो। पळयात। आजची मीटिंग महत्वाचो विषय असो की गोवा गव्हर्मेंटान लयराईचो जत्रा फेस्टिवल आसा पळय तो स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केला। एक्चुअली आमकां हितूनची कांयच खबर नासलें। आमी माझी कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांक विचारलो तुम्ही प्रपोजल दिला काय कितें गव्हर्मेंटाक, तर ना म्हटलें तेंच्यांनी। मागीर आमी गव्हर्मेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट आर्ट्स एंड कल्चर पळय तेच्या डायरेक्टराक आमी मेळ्ळे। ते म्हणले आमकां तशें काय प्रपोजल येवंक ना, अजून ते प्रोसिजर कोणाक सांगूं ना। तर आमकां कितें आसा की जेन्ना अशें कितें इश्यू जाता पळय न्हू, आमकां हें आमचें म्हाजनी देवस्थान, आमच्या म्हाजनाक विचारल्या शिवाय आमी कांय करिना आनी गव्हर्मेंटाकूय आमच्या देवस्थान इंटरफेर करपाची गरज ना। जो पर्यंत आमी आमचे कडेन एखादें प्रपोजल येयना आनी तें आमचे जनरल बॉडीन पास केल्या नंतरूच ते कितें फॉरवर्ड करूंक शकता। पूण त्या संदर्भान आमकां विशय खबर नासल्या कारणान जेन्ना आमकां आर्ट्स एंड कल्चराच्या डायरेक्टरान सांगलें कितें आसा तें एक्चुअली कांय स्टार्ट जावंक ना तें, पूण आमकां जेन्ना सांगलें तेन्ना आमी म्हाजनाची मिटींग तातडीची मिटींग आपोवपाक तयारी सुरवात केली आनी त्या प्रमाणे आज मिटींग घेतली। आनी एकूच म्हत्वाचो विशय आसलो हो की हे स्टेट लेवल फेस्टिवल आसा पळय जें गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केलां तेचेर तुमचें मत कितें तें स्वतंत्रपणे प्रत्येकान सांगचें आनी तुमचें कितें मत आसा। एकंदरीत मत जेन्ना हें डिस्कशन चालू जालें न्हू, ते सर्रास एकान एक महाजनान ते विरोध केलो की हो स्टेट लेवल फेस्टिवल जात्रा डिक्लेअर करपाक आमचो सक्त विरोध आसा आनी आमी त्या हेचेर गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आमकां पसंद ना हें स्पश्ट केल्लें आसा। आनी त्या खातीर आमी ह्या माध्यमान सरकाराक सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी आमच्या देवस्थान जेन्ना महाजनाकूच आमकां नाका तेन्ना हितून हें करपाचें ना, इंटरफियर जावपाचें ना। की आज पर्यंत आमकां जी सरकार जत्रेक आमकां जी हें जें आहे पळय न्हू, कितें गरज आसता पळय न्हू, ती आमकां सहाय्य आसा न्ही गोवा म्हणजे गव्हर्मेंट आमचे पयलीं पासून सुरवात पासून गव्हर्मेंट करता। ते पोलीस डिपार्टमेंट आसो, फायर ब्रिगेड आसो, हेल्थ डिपार्टमेंट आसो, ही सगळी आनी मामलतदार हे सगळे आमकां हेल्प करता हांगासर मदत करता आनी तेंच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आनी आमच्या भाविकांच्या सहकार्यान आमच्या महाजनाच्या सहकार्यान जात्रा आसा आमची ती एकदम निर्विघ्नपणे पार पडटा। सहाय्य करता न्ही पोलीस असो, फायर ब्रिगेड असो, हेल्थ असो, कितें असो, ते आमकां तेणी वाडोवन दिवचें तेचेर आमचें कांय ना। आमी तेका ते आमची अपेक्षा आहा तेंच्यांनी वाडोवन दिवचें आनी तेच्या शिवाय आनी इंटरफियर जावचें न्हू सरकारान। तशेंच आमकां भाविकांकूय हें करपाचें ना, भाविकांची आमकां सुरक्षा म्हत्वाची आसा त्या खातीर आमी पोलीस डिपार्टमेंट आनी फायर फोर्स तशेंच हेल्थ डिपार्टमेंटाची मदत घेता। बाकीच्यो आमकां बाकीच्यो संस्था आसा त्यो हेल्प करता, म्हणून एक निरपेक्ष भावनेन करता आनी त्या खातीर आमची आज पर्यंत जी पयलीं पासून जी जाता आज पर्यंत एकदम व्यवस्थीत जाल्ली आहा कोणाच्या सरकारच्या मदती शिवाय, म्हणजे फायनान्शियल आसूं आनी कितें आसूं। पूण जर सरकार जे आता पोलीस फोर्स आनी कितें आमकां हेचे वाडयतलो तर अलबत आमी तेचें स्वागत करता। महाजनांनी ह्या स्टेट फेस्टिवलाक आमचा विरोध केलेलो आसा।
महाजनांक ते स्टेट फॅक्टरी म्हणजे गव्हर्मेंट ज्या पद्दतीन दखल दिता आमच्या गांवांत आमच्या देवस्थानात अशें तांकां ते आवडूंक ना तांकां पयलीं विचारूंक घातलें आमकां म्हणटा आमकां कांय नोटिफिकेशन तेंची येवन आसा तुमी डायरेक्ट तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें सो तांकां तेज्या बद्दल मातशी खंत व्यक्त केली तेंच्यानी तशें सरकारान आमकां मदत करचीच आनी सरकार ह्या पयलीं आमकां मदत करतालेच आमी ना म्हणिनात ताका आनी आनीक मदत करपाची पण ह्या महाजनीच्या आमच्या भितून जे इंटरफियर करपाचें तेंच्या मनान ना म्हणजे तांकां ते दिवपाचें ना तेंच्या अशें चड इंटरफियर गव्हर्मेंटान केलें तांकां आवडूंक ना इतलें म्हाका तरी तेंचे उलयतासून कळ्ळें लोकांक महाजन आहा तेंचो हे स्टेट लेवल फेस्टिवल करपाक विरोध आहा विरोध आसा आमचो महाजनांचो विरोध आसा गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट करप ना ना इंटरफियरूच इंटरफियर करप ना हें ते आमचे महाजन सगळ्यांनी तेंच्यांनी स्ट्रेट अवे सांगलेलें आसा त्या खातीर आमी हें तुमकां पळोवपाक लागून ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आनी घेतली तुमी आतां कोणाक हे धाडटल्यात बी कितें तुमचे मेमोरंडम आयचें डिसिजन आसा पळय मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर ताका आमी मेळ्ळे ताका ते धाडटले कित्याक ताका आमी सांगलेलें आमचे जनरल बॉडी जो आसा पळय फायनल डिसिजन जनरल बॉडीचें डिसिजन जाल्या नंतर आमी तुमकां कळयता कितें डिसिजन जालां तें आज जेन्ना आमचो सगळ्यां एकमतान थराव पास केलो की आमी तो स्टेट फेस्टिवल करपाक आमी सहमत ना तो थराव आमी आर्ट्स एंड कल्चर डायरेक्टर धाडटले गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. आयज रामनम. पुराय गोंयांत रामनमीची उमेद पातळा. देवळांनी व्हडा उमेदीन रामनमीची विधी चालू आसात. पळयात कांय भक्तिमय खीण. समेस्त गोंयकारांक आज रामनमीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. रामजन्म हो पुराय देशभर त्या व्हडा उत्साहात मनयता. त्या धर्तीचेर गोंयांत सुद्धा प्रत्येक गांवांतल्यान ज्या जाग्याचेर राम मंदिर आसा, हनुमान मंदिर आसा किंवा इतर मंदिरां आसा त्या ठिकाणी सुद्धा राम जन्म हो व्हडा उत्साहात मनयता. राम मंदिर जे आसा पळय एक खूब जुने मंदिर आसा. हांगा 150 वर्सां जाली देवळाचें देवूळ आसा हांगासर. 2022 हांगासर सगळें रिनोवेशन करून ह्या देवळाचें परत वयर सभागृह बांदून उद्घाटन जालें. महास्वामी आमचो येवन तेजें हस्ते उद्घाटन जाल्लें. राम जन्मोत्सव आज आपण सगळेजण साजरा करतो आहोत. ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या राम मंदिरांमधून रामजन्म साजरा होतोय. रामजन्माचं महत्त्व म्हणजेच की जसं प्रभू भगवंत सांगतात, श्रीकृष्ण सांगतात की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे.
म्हणून नेहमीच ते राम केव्हाही बघितलं असेल आणि अभिजात नक्षत्र अशा या शुभमुहूर्तावर सूर्य माथ्याने आला आहे. अशा या शुभमुहूर्तावर ब्रह्मचारिणौ उत्तरौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ आज जो रामनवमी हा उत्सव साजरा केला हा संपूर्ण उत्सव देवेंद्र ढवळीकर आणि कुटुंबीय यांच्यामार्फत ह्या संस्थानात चालू केला असा. आणि याचं लक्ष कळ्याकडे की कोणी जनावर येईल पाणी प्यायला आवाज झाला म्हणून मान संध्याकाळ जवळ येऊ लागली की तीन लाडक्या म्हणजे कौसल्या कैकेयी आणि सुमित्रा सर्व काही होतं राजाजवळ पण रामनवमीच्यो शुभेच्छा. प्रभू श्री रामाची कृपा आशीर्वाद आमच्या समेस्त गोंयकारांचेर आसचे अशें हांव मागता. प्रभू श्रीराम हे सगळ्यांचे आमचे आराध्य दैवत आणि हिंदूच न्ही जाल्यार सगळे धर्माचे लोक पसून प्रभू श्रीरामाक मानतात. रामनवमी म्हटल्यार आमी ल्हानपणासून सुरवात केली हे मेस्तावड्या वाठारांत आनी आयज आमी येदे व्हडले ह्या हेचेर पावल्या लेवलाचेर नगर अध्यक्ष म्हणून ह्या श्रीरामाचोच आशिर्वाद आणि ह्या सगळ्या व्हडांचो आशिर्वाद. सगळ्यांक पयलीं सगळ्यांक रामनवमीची उन्नत परबी. पयलीं आमच्या ह्या समस्त गोंयकारांक रामनवमीच्यो शुभेच्छा. हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा म्हणजे तेजे पयलीं इतिहास आसा आमचो. इतिहास म्हणजे जवळ जवळ ह्या देवस्थानाक जवळ 150 वर्सां सुमार जाले आणि 147 वर्सां कंप्लीट जाल्या म्हणून आमचे कडेन तेजे पुरावे आहा. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमच्या खबराकार. परतून घेवया वेवसायीक विसव.
विसा उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. काणकोणांतलो मराठा वॉरियर्स आनी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या जोड पालवान काणकोणच्या आगोंद खेळामळार लेदर बॉल क्रिकेट कोचिंग कॅम्प जावपाचो आसा. राष्ट्रीय क्रिकेट खेळगडे दिनेश मोंगिया JP यादव प्रशिक्षण दिवन काणकोणच्या भुरग्यांक मुखार व्हरपाक सहकार्य करतले. पळयात देविदास गांवकराचो रिपोर्ट. खंयच्याय फिल्डांत जर भुरगो मुखार वतलो जाल्यार त्या फिल्डांची जाता तितली नॉलेज ताजे कडेन आसप सामकी म्हत्वाची आनी जितले डिटेल नॉलेज ताजे कडेन आसता ताका फुडें वचपाक इजी जाता आनी चड इंट्रस्ट येता. काणकोण तालुक्यांतले भुरगे क्रिकेटीन मुखार वयचे देखून खास करून काणकोणांतलोच मराठा वॉरियर्स आनी त्याच बरोबर गोवा क्रिकेट असोसिएशन हांच्या जोडपावलान आगोंद हांगासरल्या ग्रावंडाचेर स्पेशल कोचिंग कॅम्प आयोजीत केला आनी ह्या कोचिंग कॅम्पाक नॅशनल प्लेयर दिनेश मोंगिया आणि JP यादव हे दोग जण हांगासर भुरग्यांक गायड करतले आनी काणकोणच्या भुरग्यांक मुखार वचपा खातीर सहकार्य करतले. ये जो भी हो रहा है बेटा आप लोगों के लिए कर रहे हैं. आप लोग टीवी में क्रिकेट देख रहे हैं, IPL चल रहा देख रहे क्या? आपको भी IPL खेलना है ना? तो सांबा सर, चेतन सर या आपके ऑफिशियल कोचेस या मैं भी सिर्फ हमारा एक ही एम है कि आप में से भी कोई प्लेयर ऊपर जाके GCA का नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता जी का नाम रोशन करेगा और होपफुली बहुत जल्दी आप में से अंडर 16, अंडर 19 बॉयज में, गर्ल्स में आप लोग GCA का नाम रोशन करेंगे. हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा. इधर से आपको 2 घंटा बच्चे को स्कूल ख़त्म करते ही पंजिम जाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए. अब उसके लिए स्टेटवे GCA अब इधर कौन में आएगा. इधर 9 इयर्स का ये ग्राउंड के साथ सांबा सर ने, चेतन सर ने एग्रीमेंट साइन किया इस स्कूल के साथ, इस ग्राउंड के साथ, गवर्नमेंट के साथ. तो अब गोवा का फैसिलिटीज़ यहाँ कॉन्कन के लिए, कॉन्कन के बच्चे के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा. अच्छे कोचेज़ प्रोवाइड किए जाएंगे. तो होपफुली स्टेप्स लिए जा रहे हैं एक अच्छा रिजल्ट के लिए और वो रिजल्ट आएगा. भुरग्यांबरोबर पेरेंट्सांलो तितलोच हे आसा की जबाबदारी आसा की भुरग्यांक फुडें कशें व्हरचें आनी हे करचें. आनी हांव पेरेंट्सांनी एक रिक्वेस्ट करता, तुमी बाबा आपल्या भुरग्याक हाडलो 10 वर्सांचे आमी आतां घेता, 12 वर्सां मॅक्झिमम 14 वर्सां म्हळ्यार पळयात बाबा हो भुरगो आपल्याला वयतलो, फुडें वयतलो काय ना. तो कितें आसा तो भुरगो फुडें वचना, फुडें धुकलूंक फायदो ना. ताका तुमचो जर ना दुसरें एक डायवर्शन दुसरें मोड करपाक जाय. नाजाल्यार एकूच ते गेम बॉल येतो जर जायना जाल्यार तेगे शिक्षणूय पाड आनी क्रिकेटूय पाड जाता. तेन्ना ह्या हेजेर पेरंट्सांनी लक्ष घालचें आनी हो कॅम्प काबार जाता की तुमी पर्सनली आमचे कोचान मेळचे आनी बाबा आपल्या भुरगो फुडें वचपाक शकता काय ना हेजेर तुमी विचारचे ताका. आनी वय म्हणला जाल्यार वचा आमी तुमचे बरोबर आसा फुडें व्हरपाक आनी फुडें क्रिकेट करपाक. कित्याक पळय आतां तेजे भितर ते टॅलंट ना आनी बेश्टो तूं धुकळून ते वयर पावपाक ना. तुमचोय टायम वेस्ट, GCAचो टायम वेस्ट आनी क्रिकेटूय बरी जावची ना. कळ्ळें? ते क्रिकेट ही दाखोवपाक पडटा. क्रिकेट इन्फ्लुएन्सान जायना, क्रिकेट ही दाखोवपाक पडटा. त्या खातीर हेजेर तुमी लक्ष घालचें. आमी एक्चुली काणकोणान ग्रावंड जागो सोदतात आनी शक्यतो आमी ह्या 5 वर्सांत ग्रावंड करतले. काणकोणाक एक बरी अकॅडमी तयार करपाची गोवा क्रिकेट असोसिएशनाची आयडिया आसा आनी आमचो सांबाबाग सेक्रेटरी जाल्ल्याक हें कार्य बेगीन जातलें अशें आशा करता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी मुजैब शेख. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर अद्यावत बुलेटीन जाहीर केला. मळब शांत उरतले पूण तापमान वाडटले आनी कांय कडेन पावस पडटलो. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कांय वाठारांनी हलक्या पावसाची नोंद जाल्या. वादळी वाऱ्याची माहिती मेळ्ळी पूण उटंगराचो पावस पडूंक ना. फुडल्या सप्तकांत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाक शकता. 12 एप्रिल मेरेन चड करून वत आनी सुकी परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. पावस पडपाची शक्यताय ना. IMDन उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास उक्तायला. 9 एप्रिल मेरेन येलो अलर्ट. तापमान 35 डिग्री सेल्सियस. उष्णतायेंत वाड. सादूर रावपाचो सल्लो. सोमारचे तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.